तिनांक आमकां कॉल येयले पळय तेजो गॅस लिकेज जाला म्हणून. ओके टर्नओवर जाल्ली हांगा पावले ऑफिसर प्रशांत दर्गकर पावलो हांगा आनी तेणी पळयले जाल्यार एमोनिया गॅस लिकेज आहा. सरावंडींग सगळे पोल्युटेड जाल्लेले आसा. इमिजिएटली आमी सरावंडींगचे लोक आसा पळय तांकां इव्हॅक्युएट केले हांगातल्यान पयस सरावंड. ओके आनी सायमल्टेनियसली आमचे हे जे आसा एमोनिया आसा एज पर रुल्स एमोनिया आसा पळय तो डायल्यूट करूं शकता. आमी एक येवंक शकना पूण मॅक्झिमम तो डायल्यूट करच्या खातीर आमी स्प्रेईंग चालू केलें. एक आमकां 20-25 मिनटां लागली हे करपाक डायल्यूट करपाक स्प्रे करपाक आनी मागीर आमी भितर एंट्री जाले. भितर एंट्री जाल्या उपरांत आमचे जे मदलो क्रू आसा दोग जाणांनी एमोनिया सूट घालून भितर गेले. एमोनिया आनी क्लोरीन सूट घालून भितर गेले आनी पयले जाल्यार सिलिंडर आसा 350 kg जो सिलिंडर आसा ते सकयल्यान ताजो नॉब जो आसा पळय तो तुटून पडलो. सो इमिजिएटली ओनर आसा पळय ताका विचारलें की कितें करूं शकता. तो म्हणपाक की आपूण इंजिनियरांक हे केला आपयला इंजिनियर ऑन द वे आसा म्हणून आमी दुसरे आनी कितें पर्याय ना आमच्या कडेन म्हणून डायल्यूट जाता इतलो मॅक्झिमम डायल्यूट जाता असो केलो आनी ऑलमोस्ट आतां एक 90% तो डायल्यूट जाल्लो आसा. 10% आतां वास आसा पूण तरी आमची आनी एक गाडी येवपाची आसा तितून आनी सरावंडींग मातशें स्प्रे करतलो सारको टोटल डायल्यूट जालो वास हांगासून गेल्या उपरांत मागीर गाडी जे आहा ते भितर जे आसा म्हापसा जे आपयला हांवें म्हज्या हायर ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म केला की एमोनिया लिकेज आनी एस्कॅम कोड प्रमाणे तेंच्यांनी म्हाका गायड केला की कितें करपाक जाय तें. ओके सो ते प्रमाणे हांवें केलां आनी ऑलमोस्ट 90% कंट्रोल जाल्लो आसा.